रामा आमच्या हातीक म्हणून आमच्या दोळ्या मरण आसा आज. ताळ्यो मारू नका. मोठ्या प्रमाणात या संख्येन हांगा हजर राविल्ले तुमी. आम्ही आज गांधीजींच्या पुतळ्याकडे उभे आसा. तांकाय बीन अशेच कोणी तरी मारिल्ले, जिवंत मारले. कित्याक तर देशाक एक बऱ्या मार्गार व्हरपाचो प्रयत्न आशिल्लो आणि मरता आसतना तांच्या तोंडांच्यान उद्गार आयले, हे राम म्हणून. रामा आणि राम दोन विषय न्ही, एकच. ज्या लोकांनी सत्ता काबीज केली रामाच्या नावान, त्या लोकांनी रामाच्या छातयेर पाय दवरून ताका तुडयलो आणि मारलो. हे बरोबर आसा? या लोकांक फक्त काय ना तर सत्ता ही सामकी एकमेव गोष्ट आसा जी तांकां प्रिय आसा. सत्ते शिवाय हे जगू शकना आणि ही सत्ता जाय म्हणून ते कोणाकूय मारू शकता, जिवंत मारू शकता आणि कोणाचो खून करून ते रस्त्यार तांकां उडोवं शकता. आज गोंयान कितल्याच तरी लोकांचेर अटॅक जाले, प्रेसवाल्यांचेर जाले, काही पंचायत सदस्य तांचेर सुद्धा जाले, एक्टिविस्टांचेर जाले. आम्ही सगळे एक्टिविस्ट विविध प्रश्नाचेर लढले. गोवा अगेन्स्ट ईव्हीएम, गोवा अगेन्स्ट करप्शन, गोवा अगेन्स्ट लँड माफिया. आज गोवा, संपूर्ण गोवा लढता कित्याक खबर? गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. हे गुंडाराज जावपाक कारणीभूत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. लोक जेन्ना तुमच्या कार्याचेर जेन्ना बोट दाखयता की तुम्ही सारखे प्रशासन चलयना, अशें म्हटल्या बरोबर लोकांक मारता ते. हांव आतां तरी काणकोण आमी आतां वचून आयल्या, थंय हांव सांगतालो कशा पद्दतीन हांच्यांनी करप्शन चालू केला पळय. ते करप्शनाच्या बाबतींत तुवें उलयलो रे उलयलो, रामा भशेन कोणाचेरूय अटॅक जावं शकता. गोंयकारांनो, एक गजाल लक्षात दवरा. आमकां जर आमचें अस्तित्व सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार गोंयकारपण हे दवरपाची गरज आसा, सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आणि गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? फक्त ही बिल्डिंग्यो न्हय, आमचे दोंगर, आमची झाडां, आमची पेडां हे फुडल्या जनरेशनाक जर आमी दितले जाल्यार हे गोंयकारपण आमचे सांबाळून दवरपाची गरज आसा. शेतां खंय उरल्या? शेतांनी तुम्ही घरां बंगले बांदपाक दिले, हे कोण सांबाळटलो? आणि असल्या विशयांचेर जेन्ना एक्टिविस्ट उलयता, रामा सारको एक्टिविस्ट उलयता, तेन्ना ताचेर अटॅक जाता. आज रामाची प्रकृती परत एकदा सांगता तुमकां सगळ्यांक, रामाची प्रकृती सामकी खालावलेली आसा. रामा खरोच बरो ना सामको, म्हणजे लिटरली ताका तो म्हाका आतां हांव जेन्ना दोनपारा गेलो तेन्ना सांगतालो मातसो आपल्याक चड त्रास जावपाक लागला रे. म्हणजे सांगता आसतना म्हाका अक्षरशः म्हज्या दोळ्यांच्यान दुकां येता. पण तुमकां खरें सांगता, रामाक म्हणजे चलपाक जायना, कळ्ळें न्ही, टॉयलेटीक वचपाक जायना, अशी परिस्थिती करून उडयल्या ताची. आणि आज हेच नराधम त्या रामाक, जो कोण अत्याचारी आसा, रामाचेर अटॅक केला पळय, ताका बेल मेळूंक जाय म्हणून रामाक ते डिस्चार्ज दिवपाक लागून सोदता. हे सारखे आसा? आमकां सगळ्यांक गोंयभर पेटून उठचे पडटले. रामाक हांच्यांनी मारला आणि रामाक आतां अजून जिवंत मारपाच्या तयारीन आसा. कारण कित्याक जाणा, फक्त तागेलो एकमेव प्लॅन आसा की जो मनीस धरला पळय, ताज्याहून वयर जो मनीस आसा पळय ताका अरेस्ट जावपाक जायना म्हणून हे रामाक हे हॉस्पिटलाच्यान भायर काडूंक सोदता. की सांगपाक रामा सारको आसा, ताका कांयच व्हडलें कांय जावना, ताका आमी घरा धाडलो तो बरो आसा म्हूण सांगपाक. सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, पळया
एक रामा जर असोच जर गेलो न्ही वाया, जाल्यार हाज्या फुडें एक्टिविस्ट तुमकां केन्नाच दिश्टी पडचे ना हे धर्तरीचेर. कारण जो कोण एक्टिविस्ट येतलो आनी उबो रावतलो पळय ताका मारतले. फॉरगेट अबाउट एक्टिविस्ट. कोण तरी गोंयकार म्हऱ्यान येतलो आनी ताका जेन्ना दिसतले की अत्याचाराच्या विरुद्ध आनी अन्यायाच्या विरुद्ध आपूण उलयतलो, ताका हे मारतले. आनी परत एकदां सांगता, मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन एक एसटी भावाचेर म्हणजे तो सदैव रामा कसो आसा न्ही, सगळे कडेन तो उलोवप, पण ताजो मोग चडसो जो मोग आसा पळय ताका आपल्या एसटी कम्युनिटीच्या संदर्भात आसा. तो एसटी कम्युनिटीचो लिडर, आनी तो लिडर जाता आसतना ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांक पळोवन नजो जालें. आज एसटी समाजाच्या भुरग्याचेर अत्याचार जालो, ताका मारलो, ताका जीवन मारपाचो हे आशिल्लो तांगेलो, पण तशें जालें ना. त्या देवा मल्लिकार्जुनान ताका सांबाळ्ळो, पणजेच्या महालक्ष्मीन सांबाळ्ळो ताका, गोंयच्या साहेबान ताका सांबाळ्ळो. म्हणून रामा आमच्या हातीक म्हणून आमच्या दोळ्या म्हऱ्यान आसा आज. ताळयो मारूं नाका. रामा आमकां जावो. ज्या पद्दतीन रामाक डिस्चार्ज दिवंक सोदता, लक्षात दवरा. तुम्ही सगळ्यांनी एकवट करचो पडटलो. तुमचे कडेन पायां पडून मागता हांव, कळ्ळें न्ही. गोंयकारांनो जागे जाया. आमी आनी हाज्या फुडें जर ह्या संवसारान ना जाल्यार तुमकां जागे करपाक कोण येवचे ना. फक्त इतलेंच मागता, एसटी समाजाच्या लोकांकडे तुमचेर हो अत्याचार म्हणून आज आमकां दिसता की हो गोंयचेर अत्याचार जाला म्हणून. एसटी कम्युनिटीचेर तुमचेर जर पांय दवरला, हो गोंयाचेर पांय दवरला अशें आमी समजता. रामान अजुनूय बरें ना, तुमकां सगळ्यां मागता. रामान थंयसर हॉस्पिटलांच्यान ते घरा धांवडपाचो प्रयत्न करता. रामाची प्रकृती सारकी ना. तुमचे सगळ्यांकडे मागता प्रेस माध्यमांच्यान की एकवट करा आणि हाज्या फुडें असले अत्याचार केन्नाच जावपाक जायना अशें तुमचे कडेन मागता. कारण तुमचो एकवट ह्यो असल्यो गोष्टी थारोवन घेतले. जय श्रीराम. धन्यवाद. थँक्यू तनुज बाब.